जायते पुटी तुम्ही सुख पूर्ण जावंक पुरो जाल्यार तुम्ही चलवतात आणि चलवतात कित्याक एक संबंध दवरूंक आमी जगडचे म्हळ्यार आमचे समाधान दुसऱ्या विकचे आमच्या जीवनात कितें घडून गेलां त्या विशयान आमी खंत करचे नाका आमची चिंता वलच्या उदका बरें जावं दी आमचे कितले आस्पदीक पयशे ग्रेस्तगायी हंकार आणि आमचे कडेन गर्व इगो कितल्यो आसूं दी अक्रेवडा आसद्वारा आमच्या पेटेची आणि फोंडाची साईद मा सेम नमस्कार सुमेस्तांक ट्रुथ ऑफ लाइफ या आंकड्याक तुमकां स्वागत सुस्वागत। गौतम बुद्ध हे आपल्या लोकांक प्रवचन दिवन आसलो बोधित करना आसलो शिकोवन दिवन आसलो आणि तो वळू जायतो लोक ती हजर जाल्लो आणि ताणें ताची शिकोवण सुरवात करतना लोकां मदलो एकलो उठोवन ताका पयस तो गाली हाडूंक लागलो आणि गौतम बुद्धान चड ताका गुमान दिवना। तो मनीस चड गरम जालो आणि इल्लेशे मुखार आयलो आणि ताणें चड गाली हाडूंक लागल्यो जाल्यार एक गौतम बुद्धा कितें फरक पडोना ताणें ताजें लोकां उलोवणें मुखार सुमयलें आणि हो मनीस क्रेक रागान स्टेज सोडलो आणि बुद्धाच्या सर्चेर रावन ताका तोंड आयिल्ले बरी गाळी दिवंक लागलो येटूंक लागलो दुरसूंक लागलो जाल्यार बुद्ध आलो ना ताणें ताची शिकोवण मुखार चिरली। अखरे हो मनीस पिसंत जावन सोलवून देंवन गेलो। तो मनीस देंवन गेल्ल्या उपरांत एकल्या शिश्यान ताका बुद्धाक विचारलें सर तुमी कित्या खातीर वगेत रावल्यात कित्या खातीर त्या मनशा कडेन वाद करूं वचोनात कित्या खातीर त्या मनशाक तुमी जोर करूं वचोनात कित्या खातीर त्या मनशाक तुमी कांय तरी सांगूंक वचोनात। ताका बुद्ध म्हणलो तो मनीस म्हाका एक दिवंक केक हाडून आयिल्लो आनी ती केक हांवें कांय घेवना ती केक ताचीच जाली। तो म्हणलो ताणें म्हाका गाली हाडले जाल्यार हांवें ताका गाली हाडले जाल्यार आनी लढाई जाता आसली आनी आतां तो ताजें समाधान पाठ करून हांगा जावन पयस गेलो। मोगाच्यानो जीवनांत जगडचें रावचें बरें जगडल्या वरी आमचे जायते मुती समाधान पाडता आमचे कुटुंबां देगस परतात आनी आमचे सेस सांबार आमी होगडोन घालून घेता। डॉक्टर सुधा मूर्ती एबडी म्हणटाली एका मनशाक राग आनी हांकार आसल्यार ताका दुसरें कितेंय जायचें म्हणना ताका दुस्मान जायचें म्हणना तो ताजेतल्या कित्त संवसारांत अखेर जावन येता गई। रतन टाटा एबडी म्हणटालो युजलेस बेकार मनशा कडेन घरचे भायर लढाई करची म्हणून सांगल्यार आमच्या गालार आसली जळार आमी मारल्या बरी ती जळार मोरोवन दी वाचोवन दी मारपड तो आमच्या गालाक मोगाचेनो जगडचें आमी उणें करचें बरें या पयस करचें बरें जगडल्या वरवीं आमी एकामेका कोणाचे सारकें म्हणलो वाद करता आनी झगडाय करन पडटा पूण बसून आमी उलयलें जाल्यार कितें सारकें म्हणलें आमकां समजून घेवंक सुलाभ जाता। त्या खातीर आमी जगडचें म्हळ्यार आमचें समाधान दुसऱ्याक विकचें दुसऱ्याक आमी खुद्द विकपी येवचें आनी दुसऱ्याक मोरो राखचें। जायते फावटी जिवनांत अशें घडटा एक आवय बापूय टेलरिंग शॉप चलयतालो ताका दोगां चेडवां भुरगीं आसलीं आनी बापूय विसरलो ते टेलरिंगाचे शिवणीचे मिशना खातीर ही दोगांय भुरग्यां झगडूंक सुरू केलें आनी ती कोर्टाक गेली केस जाली दोगांनी जायते लॉयरांक पयशे दिले आनी 8 वर्सां उपरांत व्हडल्या दुयेक तें मिशीन कोर्टान म्हळें तुवें आनी यूज करियत म्हणून त्या जाल्यार तें मिशीन पुरो स्क्रॅप जावन मागीर एक 200-300 रुपयांक ताणें मिशीन विकचें पडलें। मोगाचेनो लढाई केल्ल्या वरवीं आमी दुस्मान जाता आमी एकामेका लढाई करून घेता कोर्टाक घेता पयशे खर्चिता वेळ खर्चिता समाधान खर्चिता आनी जिवीत वगडायता। अखेरेक 15-20 वर्सां उपरांत केस जिखिल्ल्या उपरांत आमची प्रायज जावन येता आनी आमच्या जिवनांत अखेर जावन येता। मोगाचेनो लढाई करचें उणें करन जिवनांत कितें करूंक आसा कितें साधन करूंक आसा त्या कुशीन आमी चिंतचें चड बरें। हर एक आर्ग्युमेंटाक वादाक प्रतिवाद करची गरज आहा की म्हणलें हांगा सवाल आमच्या कुटुंबांत आमच्या सेस सांबाराक या आमच्या ऑफिसांत या आमच्या समाजींत जगडचें रावचें बरें। तरेपटी आमकां कश्ट जातात आमकां लोक इन्सल्ट करता पूण जाल्यार इन्सल्ट खावचें बरें आमी कित्याक आमच्या समाधाना खातीर आमच्या संतोशा खातीर कित्याक म्हूण सांगल्यार जायते फावटी तुमी सुख पूर्ण जावंक पुरो जाल्यार तुमी चलवतात आनी चलवतात कित्याक एक संबंध उरोवंक एक इश्टागत उरोवंक एक कुटुंब उरोवंक कित्याक म्हूण सांगल्यार एक कुटुंब बांदून हाडूंक वर्सां येतात पण ते पाड करूंक एक घडीत पावता। त्या खातीर आमी जिवनांत झगडचें लढाई करची
रावोवचें बरें कित्याक म्हणून सांगल्यार आमचें जिवीत मोठवें असल्या जिवितांत कितें साधन करूंक जाता त्या कुशीन चिंतून आमी मेटां काडची चड गरजेची म्हणून म्हाका भोगता। त्या खातीर आमच्या जिवनांत कितें घडोवन गेलां त्या विशयान आमी खंत करचें नाका। आमचें चिंताप वळच्या उदका बरें जावं दी, हे पुटी एक न्हंय वळटा जाल्यार तें उदक परता फाटी येना। त्या खातीर आमी जें कितें घडोवन गेलां त्या विशीं विसरुया की कितें आमकां जिवंक आसा त्या विशयांत आमी चिंतून सुखी जिवन जिवंक प्रयत्न करया। कित्याक म्हळ्यार आमचे कडेन कितले आस्पदीक पयशे, ग्रेस्तगायी, अहंकार आनी आमचे कडेन गर्व, इगो कितल्यो आसूं दी, अकरेवडा आसूं दवरा, आमच्या पेटयेची आनी फोंडाची साईद मात सेम। पॉझिटिव्ह उलया, पॉझिटिव्ह पळया आनी पॉझिटिव्ह आयकया, तुमी कशी उरतल्यात। मगचें न्हू व्हिडिओ बरो जाल्यार लायक करा, शेअर करा आनी दुसऱ्यां कडेन वांटून काडून घेया। कित्याक कोणाच्या जिवनांत एक ल्हानशें बरेंपण बदलावण आयली जाल्यार हांवें काडिल्ली मिनात सुपर जालें म्हूण चिंता। समेस्तांक देव बरें करूं।